दादल्या गायले मरण, पोलीस करतात फुडलो तपास. भाजप करता सगळ्यांकडेन समान न्याय, काँग्रेसीन फक्त लोकांमदी घातल्या फूट. 2027 आदी चिंबलातली सगळी घरां म्हजे घर येवजणे खाला करतले कायदेशीर. चिंबल प्रचार सभेत मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. सत्तरीच्या सोनाळ, तार, सावड्डे आणि हेर वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडप प्रकरणात 5 जाणांचेर गुन्यांव केलो दाखल. गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केले उपरांत संबंधितान केली कारवाय. वागातोरचो कॅफे CO2 क्लब केलो सील. क्लबाकडेन उजो पालोवपा संबंधी ना हरकत दाखलो आणि बांदकामाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी ही नाशिल्ल्यान संबंधित अधिकाऱ्यांनी केली कारवाय. वेर्णाच्या स्क्रॅप यार्डात भिरांकूळ उजो लागल्या उपरांत वेव्हार आयलो उक्ताडार. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली आमी स्क्रॅप यार्डाक करतात विरोध. स्क्रॅप यार्ड जाता तितले बेगीन मातये भरवण करचे थळाव्यांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत 1,78,000 मतदारांची नांवां मसुदो वळेरेंतल्यान वगळ्यात. आतां मेरेन 10.84 लाख मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म एकठांय केल्यात. 1.82 लाख मतदारांचे मॅपिंग प्रलंबीत आसा, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हाणें दिली. In order to bring transparency in the entire system, on 10th, all the booth level officers had a meeting with the booth level agents at the polling station or any other convenient place, and the list of ASDD voters part wise, which is like booth wise, it was shared also with the BLU. So the purpose of that meeting was that because it was done one day prior to the finalization of the enumeration phase, so that if there is any anomaly in the ASDD list, like somebody's name has wrongly come in that list, though that elector is there in that part, then they can be pointed out, and because there was a rollback option available with us till 11 midnight, we can correct that anomaly. So that's why the meeting was done, and the minutes of the meeting, the photograph of the meeting, and the list of ASDD voter, it was shared on the DO website also, and the link is also available on CO website. So the entire thing was done in a very, very transparent manner with the involvement of the political parties and their grassroots workers, which are here, so that there is absolutely like no grievance later. शेनवारा मालीम जेटी लागसार भिरांकूळ अपघात घडलो. मरण आयिल्लो दादलो बसीच्या टायरा पोंदा गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या दादल्याची वळख पटूंक ना, मात्र पुलीस फुडलो तपास करतात. चिंबला 20 कलमी आणि हाऊसिंग बोर्डाची घरां काँग्रेसीन मोडपाक घेतिल्ली, पूण भाजप सरकारान म्हजे घर ह्या येवजणे खाला घरां नांवार करपाक सुरवात केल्या. 2027 पयलीं चिंबलातली सगळीं घरां नांवार जातली, अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें दिलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजप उमेदवाराक वेंचून दियात अशें जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारा निमतान इंदिरानगर चिंबल हांगासर ह्या सभेत संबोधीत करता आसतना मुख्यमंत्री उलयताले. तुमचे हांगासर मॅक्झिमम ह्या घराची हा पळय न्ही 20 पॉयंट प्रोग्राम आणि दुसरी हाऊसिंग बोर्ड ताणे मामीची याद करून दिली. मामी विक्टोरिया फर्नांडीस जेन्ना तुमची घरां मोडपाक आयिल्ली तेन्ना सरकार कोणाचें असलें? कोणाचें असलें? घरां मोडूंक कोण येयल्लो? कोण येयल्लो? काँग्रेस. बरोबर हा. ती मामी जर नासली जाल्यार तुमची घरां मोडटली असली. ओके, मामीन तेन्ना आडयली म्हणून तुम्ही बाब रुडाल्फाक आमदार केलो. आता रुडाल्फ कोणा बरोबर आसा? कोणाकडे? आता तुम्ही मतां कोणाक मारतले? कित्याक मतां मारतले सांग? म्हजे घर म्हज्या नांवार करपा खातीर. कित्याक मतां मारतले? म्हजे घर म्हज्या नांवार करपा खातीर. हांव चड भाशण करचो ना. इलेक्शन 2027 येवच्या पयलीं तुमची घरां कायदेशीर तुमच्या नांवार करून दिवपाचो आणि हो पूर्ण परिसर क्लीन आणि नीट करून दिवपाचो सरपंचाकूय सांगता हांव. खंयसरूच म्हाका खंयसर एकदम नितळ आणि निव्वळ करपाक आमी सगळे
क्लीन करपा खातीर घेतला. पुराय वाट, रस्ते, गटर, टॉयलेट सगळे 6 म्हयन्याच्या भितर फुडल्या इलेक्शनाच्या पयलीं म्हाका पूर्ण चिंबल गांव हो स्वच्छ आनी सुंदर जाल्लो जाय ते करपा खातीर आमचे जिल्हा पंचायतीच्या निवडून हाडात. गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी आसा, तरी लेगीत सत्तरीच्या सोनाळ, तार, सावड्डे आनी हेर वाठारांत म्हादय न्हंयच्या पात्रांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसा. ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत संबंधितान ह्या प्रकरणात कारवाय करून सुमार 5 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार. राज्यात बेकायदेशीर रेती काडपाच्या कामाक बंदी आसून सुद्धा सत्तरीन म्हादय न्हंयच्या खोऱ्यान बेकायदेशीर रेती काडपाचें काम हे सुरूच आसा आनी हाजेर कोणाचोच ताबो ना. ह्या प्रकरणाची जेन्ना बातमी गोमंतकान आयली तेन्ना खंय तरी जी सरकारी यंत्रणा आसा ही जागी जाल्ली आसा आनी WRE डिपार्टमेंटान जेन्ना गोमंतकाची बातमी पयली तेन्ना तेंच्यांनी सरकारी यंत्रणा तितून वाळपे पोलीस मामलेदार ऑफिस तशेंच उपजिल्हाधिकारी कार्यालय हांकां कळीत केल्लेलें आसा आनी पत्र व्यवहार केल्लो आसा की ही जी रेती काडटात तेजेर खंय तरी कारवाई जावपाची. आनी तितून वाळपे पोलिसांनी जेन्ना म्हादय न्हंयच्या खोऱ्यान जेन्ना छापो घातलो तेन्ना तेंच्यांनी कुडशे सत्तरी हांगासर रेती काडटाना कांय जाणां रंगी हात धरलेले आसा. तितून 5 जाणांचो समावेश आसा आनी हातून एकटो स्थानीक आसा आनी 4 जाणां कामगार आसा. हाजेर सद्या वाळपे पोलिसांत गुन्हा नोंद केलेलो आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो सुरू आसा. आमकां खबर आसतली की म्हादय न्हंय ही आमची सत्तरीची जिवनदायिनी आसा आनी जेन्ना बेकायदेशीर रेती काडटा तेन्ना जे आमची जैवीक विविधता आसा, पर्यावरण आसा हेजेर धोका निर्माण जाता. आनी अशें आसतना सुद्दां जे रेती काडपाचें काम आसा हे बेकायदेशीरपणे खुले आम सुरूच आसता आनी तेजेर कोणाचोच नियंत्रण नासता. आमकां खबर आसतली की खुबश्या फावटी सत्तरीन जेन्ना पावसान पूर येता तेन्ना ही म्हादय न्हंयच्या खोऱ्यान तेजो खूब परिणाम जाता आनी जी न्हंयच्या सायडीक जी आमची जैवीक विविधता आसा ही सद्या नश्ट जायत गेलेली आसा आनी हाजो पर्यावरणाचेर खूब मोठो परिणाम जाता. आयज जेन्ना पत्रकार गेले तेन्ना पत्रकारान ही जेन्ना बातमी काडली तेन्नाच खंय तरी यंत्रणा आसा ही जागी जावन सद्या तेंच्यांनी ही कारवाई केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. आडफळेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब उजो प्रकरणा उपरांत नेम मोडपी क्लबान आड गोंय सरकारान व्हड मोहीम चालू केल्या. हातूंत वागोतरांतले कॅफे CO2 आनी गोंया अशे 2 नामनेचे नायट क्लब सील केल्यात. शेनवारा 13 डिसेंबराक वागातोरांतल्या ओझरन दोंगुल्लेचेर आशिल्ल्या कॅफे CO2 ह्या क्लबाचेर कारवाय केली. क्लबा कडेन उजो पालोवपा संबंधी ना हरकत दाखलो आनी बांदकामाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी नाशिल्ल्यान वरिश्ठ नागरी सेवा अधिकारी कबीर शिरगांवकर हांच्या फुडारपणा खाला संयुक्त अंमलबजावणी समितीन ही कारवाय केलेली आसा. शुक्रारा सांजे वेळार वेर्णाच्या एका स्क्रॅप यार्डात भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचो वेव्हार उक्ताडार आयलो. जोसेफाच्या फॅमिलीन स्क्रॅप यार्ड धंद्या कडेन कसलोच आर्थीक वेव्हार नाशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच फाटलीं 3 वर्सां जालीं थळावे ह्या स्क्रॅप यार्डाक विरोध करत आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. हो स्क्रॅप यार्ड जाता तितले बेगीन मातये भरवण करचो असो उलो थळाव्यांनी मारला. शुक्रारा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागिल्लो. त्या उपरांत वाठारांत कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद उडयतले असो इशारो आमदार आंतोन वास हाणें दिल्लो. वेर्णाचो स्क्रॅप यार्ड कितलींशींच वर्सां जालीं थळाव्यांक सतायता. ह्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान सोडपी कॅमिकलाक लागून थळाव्यांनी शेतां कोसोवपाक लेगीत सोडली खंय. जोसेफाच्या फामिलीन तर स्क्रॅप यार्ड मालका कडेन खंयच्याय अर्थीक वेव्हाराचो आस्पावय न्हयकारलो. तशेंच फाटल्या 3 वर्सां सावन स्क्रॅप यार्डाक विरोध करत आशिल्ल्याचेंय सांगलें.
ह्या स्क्रॅप यार्डाच्या धनयान फकत आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर जोसेफाचो वापर केल्लो असोय दावो करत हो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड मोडून बेगोबेग जमीन निवळ करची अशी मागणी तांच्यांनी केली. हम तो इधर कल नहीं था, हमारे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग है, 10 लोग गवाही है, उन्हीं का आदमी हम लोग के साथ में था। और मतलब ये लोग इधर इतना कचरा पट्टी करके खुद लगा के बाद में हमारे ऊपर डाला है बोल के, वो जगह बगा पुलिस को उठा के लेके गया था? पुलिस 5 लोग का अड्डा होने के बाद में पुलिस हमको कैसे उठा के लेके गया है? 5 लोग को अरेस्ट करना मांगता है ना. लागल्या जायती वर्सां जाली, हांवें जायती तेंचेर कंप्लेनां घातली. आनीक शरीफ हसेन आनी ते आपूण हो जाग्याचो आपूण ओनर म्हणटा. जेन्ना हांव तेका सांगता ते हो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण कंप्लेन घालता, तो म्हणटा तूं कसलो हिंगा रायट ना म्हणून. हांव ते जो स्क्रॅप यार्ड आहा थिंगा सकयल आमी शेत रोयताय. सो आनी आमी एक सायडीन आमी हिंगा रावताय, आमची हिंगा घर आसा. आनीक शरीफ हसेन जो म्हणटा तो आमकां इतले त्रास हिंग करपाक लागलो की तुमकां हिंग येवपाक कसलो रायट ना म्हणून, तूं हिंग येवपाक कोण काय म्हणून अशें करून तो आमकां जायते तो आमकां त्रास करपाक लागलो भरपूर. सो आनीक तो हिंगा सगळें इल्लीगल तो करपाक लागलो. डेमोलेशन तांकां काडलोलें आनी डेमोलेशन येयलोलें ऑन सप्टेंबर 5 डेमोलेशन येयलोलें ते कित्याक 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून बंद जालें. पूण आमचे पंचायतीन तें घातलां डेमोलेशन करपाक लागून आनी ती पंचायत आखो डिपार्टमेंट भरपूर ते फॉलोअप करताय ते सगळो प्रोसेस करपा लागून. आनीक हो शरीफ पासून आमकां सारके त्रास करपा लागलो. शेतान तेगेले सगळे केमिकल येवपा लागले आनीक ते आमचे सगळे शेत रोयलोले पिड्यार जावपा लागले. ते स्क्रॅप बंद कर म्हळ्यार तो आयकना जालो आनी तो तुमी विचारपाक कोण काय म्हण आमकां अशें करून धुपकी दिवपा लागलो. हे भाशेन तो आमकां उलोवपा लागलो. आनीक तो सगळे कोंबडे उकडे आमच्या शेतात तोरयो बिरे तांब गायलोले ते सगळे ते कुंकडां बीन घालून तो खावोवपा लागलो. आमकां जात भरपूर लुकसाण येवपा लागलें आनी आमची सगळे गांवची लोकां बीन जायते त्रास केले ते शेतां. आमची गांवची लोकांनी ह्या वर्सा शेतां बी तेगे केमिकल येवन पिडार जात म्हणून आमची गांवची लोकांनी शेतां बी सगळीं पाड गायली. ह्या वर्सा रोयलो नाय. 20 जाणांनी सुमार शेत पाड दवरलें. हे भाशेन तो आमकां करपा लागलो. हिंगा नाका कांयच हे काडपाचें. हे आमच्या गांवची शेतकारांक बी सगळे त्रास जाताय, म्हाकाय बी त्रास जाताय. हे आमची गांवची लोकांक त्रास जालोले आमकां नाकाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कांकरा वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो. पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून थळावे मागणी करताले. ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत संबंदीत खात्यान ह्या प्रश्नाची दखल घेत उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो. देखून थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले. अशें येता आतां बरें येता आनी सारकें करून गेल्ल्या उदक म्हणटा तें आमकां भरून बी उरता बरें पडटा. ओके. कितले दीस म्हणजे कितले म्हयने तुमकां त्रास काडचे पडले? कितलो 5 वर्स उदकूच नासलें हांगा बाय. उदकूच नासलें हांगा. उदका लागून टाकयो बसयल्यो आमी. बाय ती बाय लोक सारवार बांयचें उदक आमी खूब काडलें. आमी मागीर रिपोर्ट केल्या उपरांत हय रिपोर्ट केल्यार आतां बायचो आमी पासून मोटोर काडलो हांगा. आतां हें केलेल्या आमकां उदक आतां बरें येता. 8, 8:30 येता उदक अशें बरें येता. बरें प्रेशर बरो येता उदकाचो. कितली म्हणजे म्हयने तुमकां त्रास काडचे पडले? 8 म्हयने आमी खूब त्रास काडले. उदक सोडी जालें बांयचें उदक यूज करता ते फक्त रावपी उदकूच बरें. खावपाक कांय मेळनासलें. खावपाक आमकां भायलें हाडचें पडटालें वचून. आतां बरें प्रॉब्लम कांय ना. फाटीं आमच्या गांवांत उदक येना म्हणून एक गोमंतक टीव्हीन घरान थोड्या घरान भरून न्यूज केलेलो आनी तेज्या उपरांत रोखडेच 5-6 दिसांनी उदक बरें येयलें. ताका लागून हांव गोमंतक टीव्ही देव बरें करूं म्हणटा आनी जे आमचे रिपोर्टर बाय वर्सा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा ते टायम काणा आपलो येयलो रातच्या टायमार आनी तेणी एक स्टोरी केली. ह्या गांवचे प्रॉब्लेम लोकां मदीं हाडलो आनी आयज ह्या लोकांक जो प्रॉब्लेम उदकाचो हो सॉल्व जालो. ताका लागून आमचो तो आहा. 10व्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची शुक्रार सावन सुरवात जाली. सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची सुरवात 2 म्हत्वाच्या आर्ट प्रोजेक्टा वरवीं जाली. पळयात सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची कांय खिणेचित्रां. 10व्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल 2025चे शुक्रारा 12 तारखेच्यान सुरवात जाली.
सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची सुरवात 2 म्हत्वाच्या आर्ट प्रोजेक्टावरवीं जाली. शुक्रारा सांजे 4 वरांचेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ओल्ड गोवा हांगासर बार्ज ह्या आर्ट प्रोजेक्टाचें उक्तावण जालें. जाल्यार सांजे 6 वरांचेर ताळगांव नागाळे हिल्स हांगासर क्ले प्ले हो संगीत सुवाळो जाल्लो. सेरेंडिपिटी संस्थापक सुनीलकांत मुंजल, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची संचालक स्मृती राजघरिया आनी पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्यांनी दिवली पेटोवन सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचें उक्तावण केलें. उपरांत माचयेर गोंयचो पारंपारीक शिगमो नाच आनी घुमट वाद्याच्या तालार सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची क्ले प्ले ह्या संगीत सुवाळ्याक सुरवात जाली. राज्य तशेंच आंतरराष्ट्रीय कला मोग्यांनी नागाळे हिल्स हांगासर सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचो आस्वाद घेतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकर. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हाणें आधुनीक गोंयची बुन्याद घातली. ताणें सुरू केल्ली उदरगतीची कामां आमच्या कार्यकाळांत पुराय जाली. ही अभिमानाची गजाल जावन आसा. मुळाव्या साधन सुविधांच्या नजरेन गोंय आतां उंचेल्या पावंड्यार पावला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे 17व्या जयंती निमतान मुख्यमंत्र्यान पर्रीकरांक आर्गां ओंपली. उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकर हांची जयंती आनी सरकाराच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ नायक, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बलदामू नायक, तांचे सुपुत्र उत्तम अभिजात आनी ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे बाकीचे हांगासर हजर आसात. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आज मनोहरभाईक याद करता. भारतीय जनता पार्टीचे सामके वरिश्ठ नेते ज्यांच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या कार्यकाळात विविध स्किमी, विविध योजना गोंया खातीर तेंच्यांनी सुरू केल्यो. आयजूय लोक त्यांच्या विविध कामां खातीर तांची याद करता. मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाच्या बाबतींत तेंच्यांनी केल्ली कामाची सुरवात ही लोक आज याद करता. म्हाका खोस भोगता. तांच्या उपरांत मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तांची पुराय आशिल्ली सगळीं कामां हांव पुराय करपाक शकलो. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत गोंय एक खूब उंचेल्या पावंड्याचेर व्हरपाक शकलो. तांच्या आशिर्वादांत आनी तेंच्यांनी सुरू केल्ली सगळीं कामां आज पुराय केली. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आनी तमाम गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता. गोंयांतल्या संरक्षण विभागाच्या सुमार 5.11 एकर जमिनीचेर अतिक्रमण केला. जाल्यार 9.47 एकर जमीन कायदेशीर वादात सापडल्या. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हाणें लोकसभेत दिल्ल्या म्हायती वयल्यान हे उक्ताडार आयला. देशभरात संरक्षण विभागाची सुमार 18 लाख एकर जमीन आसा. तातूंतल्या 11,152 एकर जमनीचेर अतिक्रमण जाला. गोंयांतूय 5 एकर जमनीचेर अतिक्रमण जाल्ल्याचें कळटा. तेच प्रमाण हेर वेगवेगळ्या राज्यांतली सुमार 8,113 एकर जमनीचो न्यायालयात खटलो चालू आसा. 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंय सरकारान केंद्र सरकाराच्या संरक्षण मंत्रालयाक 70.22 लाख चौखण मीटर जमीन हस्तांतरीत केल्ली अशी माहिती राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी लोकसभेत दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारापूर सरवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीक सर्व्हिस रोडाचेर कोयराची प्रश्न जे आसा ते दिसान दीस वाडत आसा. सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचून सर्व्हिस रोड चक्क गायब जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. पळयात पुराय बातमी. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो प्रकार तर चालूच आसा. कोयराच्या प्रश्नाची आळबंद हाडपा खातीर वेगवेगळी उपाय योजना करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना. पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेव वाठारांत बायपासा कुशीक सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचो प्रकार घडत आसा. हो कोयर कुसून सध्या वाठारांत घाणी पातळ्या. दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. कोयर उडयताल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी लोकां कडल्यान जाता. सकाळी फुडें पळयत जाल्यार हांगा भुरगे हांगाच्यान स्कॉलाक वयता सकाळचे आनी ही सर्वीस रोड म्हाका काय दिसना. आनी हांगा इतके गार्बेज आहा, इतको वास मारता हांगा उबो रावपाक मेळना. आनी हांगा जे पास आउट जाता पळय हांगा हो मेन रोड खुर्चेले तो बिचोली आनी रोडार पळयता इतके घाण मारता.
आम्ही 2 दीस पयलीं हांगा सांगलेले की अशें करा म्हणून, आनी एक पंचायत लेवलाचेर म्हयन्याक 100 रुपया घेता ते, आनी गार्बेज अजून कलेक्शन जायना. गार्बेज कित्याक कलेक्शन करिना खबर ना. आतां लोक हाडून हांगा प्रत्येक फावटी हांगा उडयता. आतां कोण उडयता कितें जाता आमी आयडेंटिफाय करूंक शकना. फक्त आमचे रिक्वेस्ट आहा पंचायती कडेन, कितें आहा तें बेगींतल्या बेगीन एक क्लियर करपाचें, आनी दुसरें हांगा कॅमेऱ्याची गरज आहा. हांगा कोण उडयता तें मेळना हांगा आमकां. पण हे एरियाक पंचायती घेता, हे कारापूर सरवण पंचायती घेता, पण ते कोणूच पळयना हांगा. हांगा कोणूच लक्ष घालिना. फाटल्या कितले दिसाच्यान हो प्रॉब्लेम आहा हांगा, हो जालो 1 वर्स जालें हांगा. आनी हो आतां सर्वीस रोड नासोच जालो. सर्वीस दिसात ना हांगा गार्बेज प्लांट जाला. हांगा गार्बेज प्लांट म्हणटा तशें हांगा गार्बेज प्लांट जाला. सर्वीस रोड तर हांगा कांयच म्हणपाचेंच ना. तुमी हेवटेन पळयता सगळे झाडां वाडला. ताका पंचायत फंड येता झाडां मारपाक. आतां ते खंय वयता खबर ना. आनी गार्बेजाक बी फंड येता. लास्ट टायम असेंब्लीन बी उलयले की गार्बेजाक आमी हे करता ते अजून कांयच सांगना हांगा. फाटले 1 वर्साच्यान हांगा आमी हे प्रॉब्लेम हे करता, सॉल्व करता. डिसीज बी जावपाचो भंय आहा तर. डिसीज तर एवरी डे तुमी हेल्थॅकान वचून पळया, एवरी टायम वाटाराचे आसात. डेंगू म्हणा, मलेरिया म्हणा, म्हयन्याक दोन तरी केसी आसात ते हेल्थ सेंटरान. मागीर तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड बेगींतल्या बेगीन कचरो क्लीन करपाचो, आनी आमकां सर्वीस रोड मातसो क्लीन करून दिवपाचें. कित्याक आमकां सर्वीस यूज जाता हांगा. हांगा हेल्थॅकाक वचपाक मातशें बरें पडटा. हेल्थ हॉस्पिटल आसा आमचें हांगा खुबशे हांगाच्यान प्रवासी हांगाच्यान वयता. आनी आमचो रोड सारको इनकम्प्लीट काम केल्लो आसा हांगा. आयल्याच्या जेन्ना काम जालां पळय हांगा अर्दोच इतकोच फक्त हे घातला हांगाच्यान तितकोच परत हॉट मिक्सिंग केला, आनी बाकीले सगळे तशें सोडला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोणा आगोंदा दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडली कांसवांनी शुक्रारा रातच्या वेळार सुमार 145 तांतयां घातली. ही तांतयां रान खात्यान आपल्या स्वाधीन सुरक्षीत सुवातेचेर व्हरून दवरिल्ली आसा. 45 ते 65 दिसां उपरांत ह्या तांतयांतल्यान कांसवाची पिलां भायर येतकीच रातच्या वेळार तांकां दर्यांत सोडटले अशी माहिती संबंदीत रान अधिकाऱ्यांनी दिलेली आसा. मोरजे तशेंच काणकोण गालजीबाग ह्या दर्यादेगेचेर हे ऑलिव्ह रिडली कांसव जे आसात ते आपली तांतयां घालपाक येता. ह्या वेळार आगोंदा ह्या दर्यादेगेचेर ऑलिव्ह रिडली कांसवांनी ही तांतयां घातिल्ली आसा. मोरजे गालजीबाग तशेंच हे कांय क्षेत्र आसा दर्यादेगे वयले ते संरक्षीत कांसव संरक्षीत क्षेत्र म्हणून वळखले वतात. भोवसंख्येन लोक जेन्ना किंवा प्राणी मोगी जे असतात ते ही तांतयां सोडपाक जेन्ना 20 ते 30 दिसांनी ही जेन्ना तांतयांतल्यान पिलां कांसवाची भायर सरता ती कशा तरेन ही दर्यांत सोडली वता हे पळोवपा खातीर जे प्राणी मित्र असतात किंवा जे मोगी आसता जनावरांचेर मोग करपी ते व्हडा संख्येन ही तांतयांतल्यान भायर सरिल्ली पिलां कशी दर्यान वता हे पळोवपाक येतात. तर अशी म्हायती रान खात्यान दिलेली आसा की 45 दिसांनी ही तांतयांतल्यान पिलां भायर सरतली आनी ते सुरक्षीत मागीर ते आगोंद दर्यादेगेचेर सोडटले म्हणून. पळयात पुराय बातमी. जे काणकोणातले बीच आसा तातूंतले गालजीबाग आनी आगोंद हे 2 बीच आसा ते टर्टल बीच म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रिजर्व केल्ले आसा. आनीक दर वर्साक ह्या दोनूय बिचाचेर त्या सिजनाचेर येवन कांसव तांती घालता. आनी खास करून 11 तारखेर सकाळच्या 5:45 सुमार जवळ जवळ 145 तांती हांगासर घातलेली आसा. आनीक जेन्ना तांती घालता ते बिचाक कांय रिस्ट्रिक्शन्स आसता. ताका लागून लोकांनी सुद्दां पर्यावरण आनीक बाकीच्यो सगळ्यो गजाल्यो समजून घेवन सिस्टमॅटीक मेंटेन करपाक जाय. बऱ्याचशा जाणां कांसय घालप किंवा कांसय तांती घालप म्हळ्यार खंय तरी आमकां टुरिजम करपाक मेळपाना अशें तरी भंय पसरलेली आसता. तशी कांय नासता. सगळ्यो गजाली समजून अंडरस्टँड लेवलाचेर गेले जाल्यार सगळ्यो गजाली बऱ्यो जाता. कारण बिचाचेर तांतये खातीर कारण बिचाचेर ज्यो कांसळी तांती घालपाक येता तांचे खातीर आनी एक बरी गजाल म्हळ्यार तांकां बीच बऱ्या तरेन सामको 100% परफेक्ट किंवा सुखरूप अशें दिसपाक जाय. आनी ताचे खातीर स्पेशली हांगासर मारवेल म्हणून जी आसा ती मारवेल म्हणून आसा तशी प्रोटेक्ट करप बरें. बऱ्याचशा कडेन निवळ करता म्हणटा आनी ती मारवेल म्हणून बी पाड घालून उडयता. अशें न करता सगळ्यो गजाली मेंटेन दवरल्यो जाल्यार ग्रिनरी मेंटेन जाता ट्रेडिशनली आनी ते पर्यावरणाचो बॅलन्सिंग जाता. आनी अशा पद्दतीन सगळ्या लोकांनी हेल्प करपाक जाय ह्या गजाली. देविदास बाब तुका दिसना हांगासर एका जाग्यार कांसयेन तांती घातल्या जाल्यार दुसरी तेकोन हिंगा कोकोट हट्सां कांय मिटर 50 मिटरांचेर आसा. हांगासर पर्यटक मोठ्या प्रमाणान दिसता. आनी असो कांसवां खातीर तांती घालपा खातीर रिजर्व जो सरकारान दवरला आनी दुसरे वाटेन टुरिजमा खातीर हें दिता त्या बद्दल तुजें मत कितें?
केन्ना केन्ना कितें जाता आतां बदलत्या काळानुसार टुरिजम किंवा बिझनेस हें तितलें म्हत्वाचें जाला, पूण हें करता आसतना आमी ज्यो एनवायरमेंटाच्यो ज्यो कांय रुल्स आसात त्यो थोडे तरी आमी आपलेपणान फॉलो करपा जाय. फॉर एग्जाम्पल सामकेच लागीं न घालता मातशें पयस तरी ते हर्ट्स बीन घालपाक जाय. आनी दुसरी गजाल, जर तर 50-100 मिटराचेर जरी आसा जाल्यार थंयसर रातचो मोठ्यान सावंड करप किंवा मोठ्यान व्हायब्रेशन जावपासारक्यो गजाली करप किंवा स्फोटकां लावप, LED लावप, अश्यो गजाली ज्यो आसा थोड्यो मातशें तेंच्यांनी कंट्रोल करपाक जाय. काल एक आश्वीन आगोंदा बीचीर 145 संदी घातलेली आसा, तिका आमी योग्य रितीन रिलोकेट करून हेचेर दवरलेली आसा. तर कासव हो एक एनवायरमेंटल घटक आसा, तो मरीन इकोसिस्टम सांबाळून दवरता, ती मेंटेन दवरता, म्हणून तिका सांबाळून दवरपाची गरज आसा. तर हे धर्तरेचेर कासव ना जाल्यार आमी पृथ्वीचेर जगोंकूच शकना. तर कासव सांबाळून दवरता आसतना आमी ती कासव ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचीच प्रॉपर्टी न्हू, तर ती आमची सगळ्यांची प्रॉपर्टी अशी समजून आमी तिका सांबाळोवपाक जाय. तर बीचीर कोणी विजीट करता आसतना कासव अंडी घालता आसतना जर दिसलो जाल्यार तेका तेंच्या पासून करेक्ट वचपाक जाय, तेका डिस्टर्ब करपाक जायना आनी आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय. जेन्ना आमकां इन्फॉर्म करतकीर आमी इमिडिएट तेजेर रिलोकेट करून तेका हेचेर दवरता. अशें करून आमी सगळे मिळून कासव सांबाळून दवरुया. ह्या आशिल्ल्या 10 AM बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान